रवींद्र भवन साखळे परस दिवचले बांदिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें अशें मत दिवचलचो आमदार नरेश सावळ आनी मयेचो आमदार अनंत शेटान उक्तायला। साखळे रवींद्र भवनाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत दोगूय उलयताले। मुख्यमंत्री पर्रीकारान भवनाचें उक्तावण केलें। उक्तावणाक काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आपोवंक ना म्हूण काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी काळे बावटे दाखयले। 7 वर्सां उपरांत हें भवन तडीक लागलां। साखळेच्या रवींद्र भवन प्रकल्पाचो फातोर वर्स 2000 सन बसयल्लो, मात ह्या ना त्या कारणाक लागून भवनाचें काम बंद पडिल्लें। निमणे 7 वर्सां उपरांत रवींद्र भवनाचें उक्तावण जालें। रवींद्र भवन खरें दिवचल वाठारांत जाय आशिल्लें अशें मत नरेश सावळान उक्तायलें। उपसभापती अनंत शेटय म्हणटा, दिवचले रवींद्र भवन बांदिल्लें जाल्यार मयेकारांक बऱ्याक पडपाचें। कारण रवींद्र भवन एकच आसता, तालुक्यात एकच आसा, ते साखळीकरांचें नशीब की असली वास्तू दिवचलें जावपाक जाय, पूण आमच्या नशिबान नासलेली। पण प्रत्येक दिवचलच्या नागरिकाचो, दिवचल तालुक्याच्या नागरिकाचो ह्या रवींद्र भवनाचेर अधिकार आसा। बहुतांशी गरज ही ह्या रवींद्र भवनान जरी पूर्ण केल्ली आसात तरी त्या बाजूचे जे आमचे नागरीक आसात त्या सगळ्या नागरिकांक तालुक्याच्या ठिकाणी अशें केंद्र उबें जावचें, जेणे करून त्या भागातल्या सगळ्या नागरिकांक हाचो फायदो मेळटलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। गोंय मुक्ती दिसा निमतान कला अकादमीन लोकां खातीर खासा कार्यावळ दवरल्या। सकाळी 9 वरांचेर भारतीय संस्कृतीक मंडळाचे हिंदी हास्यव्यंग कवी संमेलन आसतलें। नामणेचे हास्य कवी श्रीमती चेतना शर्मा फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश, कुमारी मीरा दीक्षित हाथरस, श्री राजन खुशदिल फरीदाबाद, श्री देवेंद्र दीक्षित सूल, श्री OP टल्ली ग्वालियर, अजय सिंह फत्तेपूर सिकरी, तसेच आमचे चेअरमॅन आणि गोयचे नामणेचे कवी विष्णू वाघ हे आसतले। हो कार्यक्रम सगळ्यांक ओपन आसा। मुक्ती दिसा सांजे 7 वरांचेर भाव सरगम ही मराठी भावगितांची कार्यावळ जातली। दिनानाथ कला मंदिरान ही मैफिल जातली। लोकांची वेवस्था सारकी जावची म्हूण कला अकादमीन पास दिवपाचें थारायलां। हो जरी खुलो आसलो त्या खातीर आमी पास दवरिल्ले आसा आनी हे पास फाल्यांच्यान कला अकादमी उपलब्ध आसतले आनी एंट्री ही ह्या पासाचेरूच आसतली। प्रत्येक मनशाक फक्त कितें जाता, आमची सिटींग कॅपेसिटी इज अरावंड 944, सो प्रत्येक मनशाक जो कोण येतलो ताका 2 पास, मॅक्झिमम 2 पास ह्या हिशोबान दितले, सो दॅट मॅक्झिमम पीपल वील गेट अ बेनिफीट। इतले मजगतीं आयतारा चिखले वास्को टाय ब्रेकर NCP प्रेसिडेन्शियल कप सर्त जाली। वास्को फ्रेंड सर्कलान सर्त दवरिल्ली। जैतिवंतांक NCPच्या पदाधिकाऱ्यांनी इनामां भेटयलीं। NCPच्या फुडाऱ्यांनी भाजपाच्या रन फॉर युनिटीचोय विशय काडलो। रन फॉर युनिटी तुमी आयकलां आसतलें। सगळ्या कॉलेजच्या भुरग्यांक ह्या सरकारान पणजे आझाद मैदान आपयले आनी तांकां 2 किलोमीटर धांवपाक लायले। तिंगा कंपल्शन आसलेलें। NSS भुरगे, NCC भुरगे, तुमकां जर 20 वरां जर जायी NSSan जाल्यार तुमी येवपाक जाय। पॉलिटिक्स जर करता जाल्यार तुमी ओपन करपाक जाय, फाटल्यान रावन पॉलिटिक्स करूं नाका। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। चिंचोणे दांडेवाडी वाठारांत रस्त्या कुशीकूच 3 वडाची झाडां कशाय कशी वाडिल्लीं। वडाक लागून रस्त्यार यो वच करपी गाडयांक आडखळ जाताली। ह्या झाडाच्या आडखळीक लागून थंय आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंटूय जाताले। ताका लागून 3 झाडां मारलीं। उपजिल्लोधिकाऱ्यान मान्यताय दिले उपरांत ही झाडां मारलीं अशें सारजोराच्या पंचान सांगलें। जायत प्रॉब्लेम जातालो ह्या ओडाक लागून आनी आमगे सारजोरा लोकांक एवरी टायम फॉर ग्रामसभा ते घेताले तो ओड कातुरपाक। हिंगसोन चिंचिनी पंचायत जाताले, चिंचिनी पंचायत सोन हिंगा ते मुठाय आम कोण आनी चिंचिनी पंचायत मुठा आमकां जायना जालें कातुरपाक। सो तेक लागून हांवें ते मुखार सोन हांवें म्हळें ग्रामसभा हांवें घेयलें। हांवें सांगलें रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव तुका ऑर्डर हाडटा हांव कातुका। I've got the order and they have asked me within 8 days to cut it and ask the PWD. All the locals also are happy. No, भाटकार भी कितें प्रॉब्लेम ना, भाटकाराक कांय प्रॉब्लेम ना। ती भाटकान म्हणटा आपल्या कोणें केन्नाय सांगोंकू ना तो कातुरपाक। सो तेन म्हाका कॉपरेट केला। शी इज व्हेरी हॅपी, शी हॅज कॉपरेटेड एंड आय एम कटिंग इट डावन। It is a long pending issue
लोकांचो अँड ऑल द विलेजेस ऑफ सार्जोरा आर मोस्टली हॅपी आनी जायत प्रॉब्लम जातालो एक्सिडंट ट्रॅफिक हांगा येताले. I'm quite happy today to see that this tree has been cut off because many accidents are taking place very often, that too. So today this morning when I saw this tree has been cut off, I'm really glad about it. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.